त्याच्यामध्ये क्लीन दॅट कांयच खबर ना टायम करून आवाज जालो तितकोच आमकां कळ्ळें मरे आनी मागीर उठून पळय जाल्यार अशें कोण कोणाचेर पडला तो कांयच कळना. कितली फूल आसलेली बस हां बस म्हणटा तुमी तशें कांय ना रे एक हेजे 2-2, 3-3 एक असो आसलो. एक आनी एक बायल आसलेली आमचे सायडीकूच तिजें भेणूच कितें तरी जालें. हांवें म्हटलें तिका व्हरा पयलीं आमचें बरें आहा. प्रायवेटाला मारता येईल नव्हतं येऊन मोटरसायकल वाले पारपा येता कोण येऊ नका पारपाक कितें येऊ ना आमी कितें प्रायवेटवाल्यान मारलेली जाल्यार प्रायवेटा मारले ना तांकां तालावन दिया कदमाचे कोण येयला कदमाचे देखा पया दोन्ही बसीचे ड्रायव्हर बी इंजर्ड झाल्या आणि तांचे मेडिकल चालू आसा. आमी व्हेरीफाय करता ड्रायव्हराची आल्कोहोल टेस्टूय करपा लायल्या आणि सद्याक सिच्युएशनाक पळयलें जाल्यार कदंबा बसीन रायट सायडीक वचून त्या प्रायवेट बसीचे मारिल्ले आसा. आमी इन्वेस्टिगेट करून ऑफेन्स रजिस्टर करतले. हांव शिवम गोबरे हांव ह्या बसीचो ओनर. सपोज आतां हो एक्सिडंट जाला ते कोतान कळटा अशें कितें आसा. आमची बस आमच्या वाटेन आसा आनी सपोज ती कदंबा कशी येता ती कळटा. ह्या फोटवाचेरूच कळटा कशें कितें आसा तें पोजिशन आनी ह्या आतां फुडें सगळे पुलिसांनी पळोवन घेवचें कशें पोजिशन कितें आसा तें. आनी हांव स्पेशली मागता कदंबाच्या ड्रायव्हराचें मेडिकल टेस्ट जाय बिकॉज ही वॉज ड्रंक आय थिंक सो. आणि जखमी कोण जाला? जखमी भरपूर इंजर्ड आसा. एक बायल मातशी सिरियस आसा म्हटल्यार तिचो पाय फ्रॅक्चर जाला आनी चड व्हडलें कांय ना. बाकीचे सगळ्यांक व्हेला हॉस्पिटल.